दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. बाल्तजार राजान आपल्या उंच कुडीच्या मनशांक एक जेवण दिले. 1000 लोक जेवणाक आयलो आनी ताचे सांगता तो सोरो पियेलो. सोऱ्याच्या नादार बाल्तजारान आपल्या सरदारांनी, आपल्या पोतिनींनी आनी उपपोतिनी पियोवचे खातीर नाबुकदनेझरान ताच्या बापायन जेरुसलेमाच्या मंदिरांतसून लूट मारून हाडलोली ती भांगाराची आनी रुप्याची आयदनां हाडूंक लायली. जेरुसलेमाच्या देव मंदिराच्या पवित्र स्थानांतली लुटून हाडलोली भांगाराची आयदनां घेवन राजा, ताचे सरदार, ताच्यो पोतिनी आनी उपपोतिनी सोरो पियेली. ती सोरो पियेली आनी आपल्या भांगाराच्या, रुप्याच्या, पितूळच्या, लोखंडाच्या, लाकडाच्या आनी फातरांच्या देवांक तांणी वाखाणलो. ओचीत एका मनशाच्या हाताची बोटां दिश्टी पडलीं आनी नीट दिव्य आसतना फाटल्यान राजमहालाच्या घराच्या चुन्याचेर बरोवंक लागली आनी बरयतालो तो हात राजाक दिश्टी पडटालो. राजा धवो फूल जालो आनी हुस्क्या भरीत चिंतनांनी बुडलो. ताच्या पेंगटाचे सांदे धील जाले आनी ताच्यो दिम्यो कडकडूंक लागल्यो. राजाच्या फुड्यान दानियेलाक हाडलो. राजान दानियेलाक विचारलें, म्हज्या बापायन तो राजा आसलो तेन्ना जुडांत हांव जुदेव निर्वासितां बाराबोर दानियेल म्हूण हाडलोलो तो तूं मूं? भोव पवित्र देवाचो आत्मो तुजे सोवे आसा म्हूण हांवें आयकलां आनी तुजी बुद आनी गिन्यान आनी ओजापांची जाणवाय सगल्यांक दिसून येयल्यांत म्हूण हांवें आयकलां. तुज्यान सपनांचो अर्थ सांगूंक आनी प्रश्न सुटावे करूंक जाता म्हूण म्हाका सांगलां. देखून हें बरोवप वाचची जाल्यार आनी ताचो अर्थ म्हाका सांगशी जाल्यार हांव तुका जांबळें आंगबोस्त न्हेसयतलों आनी तुज्या गळ्याक एक भांगाराची सोरपोळी घालतलों आनी राज्यान तूं 3ऱ्या पांवड्यार आसतलोय. दानियेलान राजा मुखार उलोवन म्हणलें, तुजी देणी तुकाच दवर आनी तुजी इनामां दुसऱ्यांक दी. ती घेयनासतना हांव राजाक बरोवप वाचून दाखयतलों आनी ताचो अर्थूय फोडून सांगतलों. सर्गीच्या दोनयाची तुवें परिक्षा केली. ताच्या मंदिराची आयदनां तुवें तुजे मुखार काडलीं आनी तें आयदनां तुजे सरदार, तुजे पोतिनी आनी उपपोतिनी पियेलीं. जांकां नदर ना आनी आयकूंक येयना आनी कांयच समजयना त्या भांगाराच्या आनी रुप्याच्या, पितूळच्या आनी लोखंडाच्या, लाकडाच्या आनी फातरांच्या देवांक तुवें वाखाणले. पूण जो तुजो प्राण आपणाच्या हातान सांबाळटा आनी जाचे स्वाधीन तुज्यो वाटो आसात त्या देवाक तुवें महिमा दिवंक नाय. ह्याच पासत ताणें हो हात धाडला आनी ह्याच हातान हीं उतरां बरयल्यान. बरयलेलें आसा तें हें: मेने मेने तेकेल आनी पार्सीन. ह्या उतरांचो अर्थ असो: मेने म्हणजे देवान तुज्या राजाचे दीस मेजल्यात आनी ते शेवटाक पावयलां. तेकेल म्हणजे तुका तागडींत घालून जोखलां आनी तुज्या वजनांत उणाव आसा. पार्सीन म्हणजे तुजें राज दोशी करून मिद्यानी आनी पारशी लोकांक दिलां. देवाचें उतर हें: देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनाक. सुर्या आनी चंद्रिमा सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासना. मळबाच्या नोकेत्रांनो सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात,
मान दियात सासणाच्या सासणाक. सोबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. पावसा पावसा, दोवा दोवा, सर्वेस्पराक वाकाणात, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. वाऱ्या वाऱ्या, पवना सोडप्या, सर्वेस्पराक वाकाणात, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. सोबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. उज्या उज्या, दोगा दोगा, सर्वेस्पराक वाकाणात, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. हिवा हिवा, गोरमे गोरमे, सर्वेस्पराक वाकाणात, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. सोबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. सोमी म्हणटा, मोरो पर्यान विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकुट दितलों. लुका पोरबोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पूण हें सगळें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतली. तुमकां देवस्थानाचे आदीं करून बोणकोणीत घालून राजा आनी राजपालाच्या फुड्यांत ओडून व्हरून तुमकां धुमाळो दितली. म्हजे विशीं गोवाय दिवंक हो तुमकां सोयीक मेळटलो. म्हणटूच तुमची राखण कशी करची ती आदींच फुडेंच तुमी चिंचे न्हय म्हूण गोट मनांत दवरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर परतें उलोवंक तुमच्या सगळ्या दुस्माना कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय, भाव भयण, सोयरी दायरी, इश्ट मित्र तुमकां धरून दितली आनी तुमच्या भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतली. आनी म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो द्वेस करतली. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नास जावचो ना. थीर रावात आनी अशें खरें जिवीत तुमी जोडूंक पावतल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, जीब आनी जाणवाय. नियाळाक आदार. जीब जावन आसा आमच्या तोंडांतलो मोव भाग. ती आमी उलोवंक आनी रूच घेवंक वापरता. जायते फावटी आमी म्हणटा जिबेक हाड ना, ती कितेंय उलयता. जाणवाय मनशाक चड गरजेची. ती वापरून मनशां संवसारांत जायत्यो बऱ्यो वस्तू सोडून काडटात. तशेंच वायटूय वस्तू. आमची जाणवाय दुसऱ्यांक चड उपयोगाची जावची गरज. आयचे पयले वाचपांत बेलसारा राजा बेबदिकाय करून कुड्ड्या देवांची पुजा करतालो. तेन्ना ताका एक हात बरयता तो दिश्टी पडटा. पूण कितें बरयलां ताची ताका समजणी मेळना. तो दानियल प्रवाद्याक आपूण हाडून ताचो अर्थ विचारता आनी दानियल त्या उतराचो अर्थ सुटावो करून सांगता. तशेंच आयचे शुभ वर्तमानांत जेजू आपले सिसांक दुमाळ्याक फुडो करूंक, दुस्माना आड उलोवंक जीब आनी जाणवाय दितलो म्हूण सांगता. आमची जाणवाय वापरून आमी ह्या संवसारांत जायतें बरेंपण हाडूंक शकता.
पूण बरेपण हाडचे सुवातेर वायट हाडटा. तर आमी जीब आनी जाणवाय वापरून दुसऱ्यांक देवाचो मोग दिवया आनी परगटुया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, आमचे जिबेन आनी जाणवायेन आयज आमी आमच्या भाव भयणांक बरें सांगोंक वावुरया.